फाटीर हायकोर्टाची बडी पडल्या उपरांत सरकारान रेवेचे बेकायदेशीर धंदे आळबंद हाडूंक म्हूण कागाळीं खातीर फोन नंबर नोटिफाय केल्यात। अरिश्ट व्यवस्थापनाची आदली हेल्पलायनूय वापरतले। बरयल्ले कंपनी वा फोन कॉल कंट्रोल रूमात रजिस्टर जातले। थंयच्यान म्हायती फ्लायिंग स्क्वॉडाक वतली। बायोडायव्हर्सिटी आनी संबंधित खात्यांचे एकठांय इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्टूय सरकारान कोर्टाक दिला। बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर सरकार कांयच करिना ते पळोवन हायकोर्टान बडी मारूंक सुरवात केल्या उपरांत सरकारान सोमारा हेल्पलायन चालीक लायली। जिल्लोधिकाऱ्याच्या ऑर्डरी प्रमाण अरिश्ट व्यवस्थापनाची आदली हेल्पलायनूय असल्या प्रकाराविशीं कागाळींक वापरतले। उत्तर गोंया खातीर 0832 222 5383 आनी 222 5083 हे फोन नंबर उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जारी केल्यात। ही हेल्पलायन कशी चलता ती पळोवची म्हूण अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यांक सांगला। फ्लायिंग स्क्वॉडाच्या वावराविशीं रेवे कडेन संबंधीत खात्याबरोबर म्हयन्याक एक तरी बसका दवरची अशें जिल्लोधिकाऱ्यान सांगला। दक्षिण गोंयांत कंप्लेनीं खातीर 0832 279 4100 हो फोन नंबर जारी केला। गोवा बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड, कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान मांडवी न्हंयत केल्ल्या इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्टूय सरकारान हायकोर्टाक दिला। मांडवी न्हंयच्या पात्रांतल्या सावयवेरें वाठारांत कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आनी बायोडायव्हर्सिटी बोर्डान केल्ल्या एकठांय इन्स्पेक्शनांत रेंव काडिल्ल्याचो पर्यावरणाचेर मोठो परिणाम जाता म्हूण नजरेक आयला। बोर्डाच्या म्हणण्या प्रमाण कशाय कशी रेंव काडिल्ल्यान न्हंयच्या पात्रांत भूंयगर्भ अस्थिर जाता, न्हंयच्यो देगो कोसळूंक लागतात, जलचर जिवावळीचेर वायट परिणाम जाता, न्हंयच्या देगांचेर आशिल्ल्या रानवटी जिवांचेर परिणाम जाता, ट्रक गाडयांची येरादारी डंपिंग बांदकामाचो न्हंयच्या वाठारांतल्या पर्यावरणाक मार बसता। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी गोवा बायोडायव्हर्सिटीनूय जॉयंट इन्स्पेक्शन केले। सँड मायनिंगाक लागून न्हंयची खोलाय वाडल्या अशें एकठांय इन्स्पेक्शनात दिसला। हायकोर्टान रेवेचे बेकायदेशीर मायनिंगाची केस ब्रेस्तारा दवरल्या। सरकाराच्या उपायांचो खंय पंचनामो जातलो। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा स्किमी खाला देशातले सगळ्यात व्हडले हॉस्पिटलाचे काम गोंयांत चल्ला। 25 नवी हॉस्पिटलां देशभर येतात। तातूंत गोंयचे सगळ्यात व्हड म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे सांगता। 350 कोटी मोडून सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उबे करतले। मार्च 2019 मेरेन काम पुराय म्हूण विश्वजीत सांगता। हॉस्पिटलाच्या कामाची रिव्ह्यू मिटींग घेवन ताणें इन्स्पेक्शन केले। जे आमचे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल बांधता हे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेचे सगळ्यात व्हडले हॉस्पिटल देशात 20, 22, 25 कितें हॉस्पिटल घेतले तेजेतले हो आमचो सगळ्यात व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणजे 500 बेडेड हॉस्पिटल। आयज ते आयले म्हणून आमी रिव्ह्यू घेवपाक आयिल्ले। ऑलरेडी 25 कोटीचे काम 3.5 कोटीचो टेंटेटिवली एस्टिमेट आशिल्लो ते मिटींग घेतल्या आनी खुबशे गोष्टीचेर चर्चा जाल्ली आसा। कित्याक आमकां हॉस्पिटल बेगिना बेगीन 4 म्हयने पयलीं दिता म्हणून सांगलेले आसा। आनी हे जे हॉस्पिटल पळयता हे फ्लॅगशीप हॉस्पिटल गोंय राज्यान आसतले। ह्या तरेचे हॉस्पिटल आनी खंयच ना गोंय राज्यात। सगळ्यात व्हडले हॉस्पिटल हे आनी कोंकणचो भागाक घेतल्यार हो सगळ्यात व्हडलो हॉस्पिटल हे आमी आमचे सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक हे आमी बांदता। तेजे भायर आमी कितें ठरयलां की सगळे इक्विपमेंट पासून सगळे गोष्टी आमी तांकांच प्रोक्यूर करपाची। गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची अंडरटेकिंग तेच प्रोक्यूर करतले म्हणजे ते आनी हॉस्पिटल दोन्ही बरोबर तयार जातले। आयज काही लोक म्हणटा काम चलना पण आमचे काम सुरळीत चल्लां आनी मेन म्हणजे कितें की हे हॉस्पिटलांतल्यान आमचे गोंयचे जनतेची बरेपैकी सेवा करूंक आमी शकतले। केन्ना डेट ऑफ कंप्लीशन म्हाका मार्च 2020 पर्यंत पण तेजे पयलीं ते ट्राय करता दिवपाक। केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डाक मेळून आयुष्यमान भारता खाला गोंयच्या बाकीच्या खासा हॉस्पिटलांचे काम जाग्यार घालतलो म्हूण विश्वजीत सांगता। आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्रीचे मनोहर पर्रीकराचे मार्गदर्शन सकयल आमी हे सगळें काम करता म्हणून आयज आमी रिव्ह्यू मिटींग घेतली आनी हांव ज्ञानेश पांडेजी बरोबर हांव स्वता वचून JP नड्डाजीक मेळटलो कित्याक आमकां मदर एंड चायल्डाचे हॉस्पिटल बी सँक्शन जाल्ले आसा, स्पेशल ब्लॉक फॉर मदर एंड चायल्ड। तेजे भायर कांदोलीचे हॉस्पिटल बी तांकां परमिशन दिल्लें आसा। मुख्यमंत्रीनूच सांगलें की कांदोलीचे हॉस्पिटल HSCC दिवपाक। परये जे PHC येता आनी सालिगांव जे PHC आसा ते बी तांकां दिवपाचें हांवें ठरयल्लें आसा। आनी रिजनल कॅन्सर सेंटरची फायल ऑलरेडी मूव जाल्ली आसा HSCC दिवपाक कित्याक तेंचे कडेन 20-22 असे कॅन्सर सेंटर त्यांनी बांधलेले आसा। म्हणून तेंचे कडेन जे अनुभव असलेले व्यक्ती आनी जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे एक आर्म आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची अंडरटेकिंग आसा म्हाका दिसता हेंच्याच माध्यमांतल्यान हेल्थाची सगळे गोष्टी जावंक जाय। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। फोंड्यां नुस्तें मार्केटात बांगडुल्यांनी किडे मेळ्ळे म्हूण बोवाळ। नुस्तें व्हरपी निरंकालच्या एकल्यान बांगडुल्यांनी किडे आसा ते पळोवन घरा कडल्यान आसा तशी परत मार्केटात धांव मारली। नुस्तेकार गायब।
FDA आणि नुस्तेमारी खाते तज्ञ नुस्त्याची जाहिरातबाजी करतात. ग्राउंड झिरो परिस्थिती ही. सकाळी हांवें 8:30 सुमार हांगा नुस्तें घेतलेले 50 रुपयाचे. बांगुले घेतलेले पळय घरा कडेन उतरून पळयता भितर कितें आशिल्ले. आतां ताका हाडून दाखोवपाक लागून येयला हांव निरंगाच्या स्पेशल हांगा येयला हांव दाखोवपाक. पूण हांगा पळयला तो ना. तो पळोवन गेलो पळो तो. ताका खबर आशिल्ली नुस्तें बरें ना तो रोखडो गेलो आसतलो. ह्या स्पॉटार बसतालो हांगा बसतालो. या नुस्त्याचेर लोक FDA मंत्र्याकडच्यान जाप मागतात. आमी दिसांनी हे गव्हर्मेंट सांगता विश्वासान नुस्तें घेवपाक जालें. आज म्हजो फ्रेंड नुस्तें घेवपाक गेला घरा कडेन उजरेतना किडे भायर सरले. कालूच न्यूज पळयलो हांवें विश्वजीत राणे सांगता की सगळें चॅक केलां मडगांव म्हणटा आनी आयज आसलें. अशें करून आमी कशें करपाचें म्हणजे तांकां स्पेशल अशें आमकां पब्लिकाक बीन किड्या नुस्तें खावपाचें काय आमी हेल्थ म्हणून भरपाचें. गव्हर्मेंट एक सांगता आनी करता एक कित्याक आतां आमी लायव तांकां किडे मेळ्ळे. हांव नुस्तें हाडपाक येयलो आतां हांव परतलो तो कारण कितें म्हाका आनी भायर भुरग्यांक मारपाचें ना. प्रत्येक गरीब मनीस आपल्या भायर भुरग्यांक पळोवपाचें हेल्थाक जपता हे हेल्थ पार्ट घालता आनी म्हणटा हांगा हॉस्पिटल मला ही फॅसिलिटी दिल्या ती फॅसिलिटी दिल्या ही फॅसिलिटी हेंच करून हे पिड्या करून मागीर हॉस्पिटल काय म्हणून ही फॅसिलिटी दिल्या. कालचो न्यूज आसा आयचो न्यूज आसा की मडगांव सगळें चॅक केला काय घरात भिवपाची गरज ना काय ना म्हणून आमी बिंदास नुस्तें खावपाक आयल्ले. आनी हे आयज आमी नुस्तें उजरत घरांत मेळ्ळा आनी हांवें पर्सनली पळयलां आमी सगळ्यांनी पळयलां की भितर कितें उरता ते. हे मार्केटान कोणाची नदर ना म्युन्सिपाल्टीची ना आणि गव्हर्मेंटाची तरी ना. असले लोक आहात फक्त तांकां पयसो मेळ्ळ्या पुरो आडभरी तांकां पयसो मेळ्ळ्या पुरो लुटपाक. त्या नुस्तें तूं पयशे 200 रुपयाचे 300 रुपया पयशे दिवन ते नुस्तें व्हरून भायर उडोवचें पडल्यार पतो येता. बांगडे सुद्दां एक दीस तशें आसा खावपाचें ना. FDA मंत्र्यान खंय दरेक नुस्त्या मार्केटात वचून परिस्थिती पळोवची. प्रत्येक मार्केटांनी विश्वजित जसो आतां मडगांव कशें ताणें काल येवन सर्वे केल्या थंय ताणें प्रत्येक मार्केटांनी येवन सर्वे करची. हे नुस्तें केन्ना केन्नाचें विकता ते नुस्तें विकता सगळे आनी सगळ्याकूच तें कॅमिकल आसता अशें ना. नुस्तें तुका येता खंयच्यान तरी तें 5 दिसांनी हांगा पावता मागीर तेजे गाबळे हे जाता तितून आतां ते किडे मेळटा अशें आसपाक येना. प्रत्येकानी लोकांची काळजी घेवपाक जाय. आनी हें जेन्ना पळय हें कॅमिकल गावलो म्हणून कळ्ळें न्ही लोकांक तेन्ना हें मार्केट इतकें डावन जालें ह्या लोकांक इतकें लॉस जालें कारण हेणी नुस्तें हाडलेलें भायर उडोवचें पडलें कोण व्हरोन जालें. म्हणून हांव तेजे कडेन मागता विश्वजिता कडेन मागता आरोग्य मंत्र्या कडेन की तेणें जशें मडगांव जसो तेणें हें केलो आनी सांगलें की कोणें हेजी काळजी घेवची म्हणून तेणें सगळें मार्केट भोंवचें एक टीम तयार करची. प्रत्येक कडेन भोंवणेची फक्त टीम अशी तयार करात की करप्ट न करपी. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.